सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार। आज आमी सावड्डेच्या गांवान आहा रवींद्र भवन हॉल हांगासर आनी खेरीत भाशेन डॉमिनिक कार्वालोचो 28वो तियात्र आमी हांगासर सादर केला आनी आमच्या सांगाता आसा आमचो एक बरो देखना जो आमचो तियात्र पळोवंक आयलोलो, तर ताच्या तोंडांतल्यान ताका आमचो तियात्र बोरवाचो आमकां फोटोयना कसो लागला आनी कितें तो आयकुया। तर तूं गांवान खंयचो? गांवान काकोडा पिक्चरा। तू आमकां सांगशी तुका आमचो तियात्र कसो लागला बोरवाचो आमकां फोटो? स्टोरी कशी आसा? बरी आहा, सॉंग्स बरे आहेत आनी आमी कितें सुदारप करूंक जाय अशें तुका दिसता? होय, पयलो शो न्हू, मातशें जावपा जाय सगळ्याचे पयले शो आसा ते खूब सकल जाताच। सगळ्या खूब सकल जाताच। तर आमच्या पळयणाराक बऱ्या देखणारांक तुजो एक संदेश ताणें आमचो तियात्र घेवन पळोवंक अशें न्यू कलाकारूय आहाय आनी थोडे भाशे स्टोरी बी बरी आहा आनी कांतरांय बरी आहाय, सो बरें दिसलें। देव बरें करूं तुवें तुजो अनुभव आमचे सरशी वांटलो म्हणून। तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं।